कडेन म्हणटा थंय वडाच्या झाडाचे ट्रान्सलोकेट करतना आणि खापरेश्वर देवूळ मोडटाना सरकारी कामात आडखळी हाडली म्हणून पर्वरे पुलिसांनी आंदवळख्या आड FIR नोंद केला. वडाचे झाड ट्रान्सलोकेट करपाची हायकोर्टाची वर्द मुखार काडून कॉन्ट्रॅक्टरान झाड ट्रान्सलोकेट केले. तेन्ना थळाव्यांनी आणि एक्टिविस्टांनी बरोच विरोध केल्लो. खापरेश्वराचे देवूळ शिमे भितरूच आसचें म्हूण थळाव्यांची मागणी. थळाव्यांनी सुकूर पंचायतीच्या सरपंचाची भेट घेतली. थळावा आमदार मंत्री रोहन खंवटे लोकांक घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. शिमे भितर जागो सोदात आणि आपल्याक सांगात आपूण त्या सुवातेर देवूळ बांदून दिता म्हूण खंय मुख्यमंत्र्यान उतर दिला. मंत्री रोहन खंवटेची म्हायती. ताज्या खातीर तांणी जे लोकेशन जे पळयल्या जागे पळयल्या तातूंतले भितर खंयचो जागो देवाक पसंद आसा काय पसंद ना प्रसादार कळटलें. देव प्रसाद दितकूच त्या जाग्यार वतले न्ही. सो आतां हांव कोणूच जायना पयलीं सांगपाक की देव कितें सांगतलो. देव शिमे भितर आसतलो आनी टेंपल बांदून दितलें जे उतर हांवें आनी मुख्यमंत्र्यान दिलां दॅट वील स्टँड. मुख्यमंत्री म्हणटा लोक सांगता थंय देवूळ बांदून दिवपाची सरकाराची तयारी आपणे पयलींच लोकांक सांगिल्लें. मात तेन्ना कोणें काना मनार घेतलें ना. पयलीं सुद्दां आमी ताका देवूळ बांदून दितात म्हटलें मागीर शिफ्ट करुया म्हटलें. वयल्यान तेंच्यांनीच मागीर उलोवपाक येवपा खातीर बंद केलें. पूण देव खापरेश्वरा विशयीच्यो आमच्योय भावना तितक्योच आसा लोकांच्यो आसा तश्यो. देव खापरेश्वराचें देवूळ परत सरकार बांदून दितलें तें सांगता थंयसर. खापरेश्वराचे देवूळ पर्वरे वाठारांत बांदपाक लागून वेगवेगळ्या पावड्यार यत्न चल्ल्यात. सुवात निश्चित करतना ह्यान फुडें सगळे खापरेश्वराचो प्रसाद घेवनूच जातले म्हूण थळावे सांगतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.